प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विसवोर वोड 5 ते 13 पर्यंत. Luke chapter 11 verses 5 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आणि ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात, आनी हो मोदयांनी ताचेशी वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावून चडला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितरतान अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिनाका, आतां दाराक खिडी घाली आनी म्हजी भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागोटीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतो आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सुरोप दीत तसलो तुमचे मदें कोण बापूय आसा जायत? वो तांती मागत जाल्यार बापूय ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणत जाल्यार त्या वोन कितलो अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी काल हे शिवर्तमान आमी वाचलां जे जेजू आमकां मागणे विशीं शिकोवन दितालो. आनी आयचें शिवर्तमान जे आमी वाचलां तातूंत जेजू आमकां ह्या मागण्या विशीं अजून फुडें शिकोवन दिता. तो म्हणटा, आमी जेन्ना एक आमीक जो आसा तो आपल्या दुसऱ्या आमिगा कडेन एका रातीक वचत जाल्यार तो म्हणून म्हाका 2-3 उणे दी. आनी तो आतां न्हिदला, 12 जालीं, आपली फामील न्हिदल्या, तो न्हिदलेलो आसा आनी तो म्हणटा तूं वच, आतां म्हाका वेळ ना, आतां म्हाका कसले त्रास दिनाका, कित्याक आतां म्हजी फामील न्हिदल्या, हांव न्हिदला आनी उठोन तुका उणें दिवपाक म्हाका जावचें ना. पूण तो भाव भयणीनो जो ताजो आमीक येयला दारा कडेन, तो पोत्तून दाराचेर मारता, म्हणटा म्हाका दी कित्याक म्हाका गरज आसा, कोण येयला म्हज्या घरा. भाव भयणीनो, वो ताजो आमीक जो न्हिदला आसा आपल्या फामिली बरोबर, तो आमिगा बसत उठोना जाल्यार तो दारार मागता म्हणून पोत्तून तो उठ्ठा आनी ताका दिता. कित्याक तो आतां थिंचरलो वचपाक तयार ना, थिंचर तो ताका त्रास करतलो, म्हणजे पोत्तून दारार खिडकी मारतलो आनी शेकी ह्या ताज्या आमिगाक जो न्हिदला तो ताका न्हिदूंक मेळचें ना आनी तांकां ते त्रास जातले. आनी आयज जेजू आमकां ह्या शिवर्तमानान ताज्या ह्या ओपारी वरवीं आमकां शिकोवन दिता की देव तसो न्हय. देव न्ही की आमी पोत्तून मागणें करूंक जाय, ताका त्रास करूंक जाय आनी तो म्हणटलो मागीर ताणें इतले मागणें केले, आतां म्हाका हांचे पोत्तून त्रास नाका आनी तो मागणें आमचें आयकता. आमी भाव भयणीनो, आमकां ही सजमणी ना म्हणून आमी असले मागणे करता. आमी कितल्या लोकांक आपयता म्हणून म्हाका हे त्रास आसा, मागणे करात म्हजे पासत. आमी एका देवाच्या मनशा कडेन पाद्री कडेन वता आनी म्हजे पासत मागणे कर म्हणटा. मागीर आमी सजमता की खूब लोक मागणे करीत जाल्यार आमचे पासत देव ते मागणे आयकतलो आनी तो म्हणटलो पळय कितलो लोक मागणे करता, हांव तांचे मागणे आयकतलो. आनी भाव भयणीनो, आमकां आयच्या शिवर्तमानाची इतलीं वर्सां सजमणी ना म्हणून आमकां मागण्या विशीं ही सारकी शिकोवन मेळोंक ना. म्हणजे कितें? देव जेजू आयज सांगूंक सोदता की ज्या भाशेन ह्या मनशान पोत्तून ते आपल्या आमिगाक त्रास केले आनी तो उठोन ताका ते उणें दिता, त्या भाशेन देव न्हय. आमी जेन्ना मागणे करता भाव भयणीनो, आमी जेन्ना देवाच्या उतरा प्रमाणे मागणे करता तेन्ना आमी जाणो की देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. भाव भयणीनो, ह्या नव्या कराराची भुरगीं म्हणून आमी पवित्र आत्मा आमच्या भितर आहा म्हणून पवित्र आत्मा जेन्ना आमी मागणे करता देवाच्या उतर घेवन, देव आपल्या उतराक आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. म्हणजे जेन्ना आमी मागणे करता
एकटोच आहा जाल्यार आनी म्हाका गरो आसा जाल्यार हांवें ते मागणे देवाचे उतर घेवन ते मागणे करूंक जाय, आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवन. कित्याक जेजून आमचे बद्दल सगळें घडोवन हाडलां खुर्सार, ताज्या मरणा वरवीं, ताज्या पुनरुज्जीवना वरवीं. तर भाव भयणीनो, नव्या कोरान जेन्ना आमी मागणे करता, आमी जाणो की जेजून सगळें घडोवन हाडलां, ताणें सगळें संपादलां खुर्सार. आनी जेन्ना आमी ताजें उतर घेता आनी देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता, तेन्ना आमकां सगळें जें जेजून घडलां तें आमकां फावो जाता. तर भाव भयणीनो, जेजू आयज आमकां कितें शिकोवन दिवंक सोदता, तो सांगूंक सोदता की जेन्ना आमी देवाचें उतर घेता आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी ते आमेन म्हणटा, ते आमेन म्हणल्या उपरांत आनी जे आमकां गरज आसा ते आमच्या जिवितांत येयल्या पर्यंत आमी फकत देवाक आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिता. म्हणजे जेन्ना एक शेतकामती आपल्या शेतान बी घालता, ताका दुसऱ्या एका वरान वा दुसऱ्या दिसा वा तिसऱ्या दिसा ताका पीक मेळना, ताका रावचें पडटा. आनी तो त्या वेळार कितें करता, तो थंयसर आपल्या शेतान शिंपता, थंयसर सारें घालता, थंयसर माती गोबर घालता, थंयसर एक गेट घालता आनी कोणाक गोरवांक आनी दुसऱ्यांक भितर येवपाक तो आतां सगळें बंद दवरता आनी तो आपल्या शेताची कुयदाद घेता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणी करता देवाचें उतर घेवन आमी ते आमेन म्हणटा, ते आमेन म्हणल्या उपरांत आनी ते आमच्या जिवितान घडो पर्यंत आमी फकत देवाक आर्गां वाखाणणी दिनवास महिमा दिता. कित्याक आमी जाणो की आमेन म्हणल्या उपरांत थोडो वेळ लागतलो, जेन्ना आमकां तें पीक येतलें आनी त्या वेळार आमी फकत आर्गां वाखाणणी दिनवास दिवंक जाय. कित्याक तें देवान आमच्या जिवितान घडोवन हाडलां म्हणून, तें आमचे मागणे आयकलां म्हणून आमी फकत आर्गां आनी वाखाणणी दिनवास दिवंक जाय. म्हणजे आर्गां आनी वाखाणणी दिनवास दिवन आमी आमच्या मनाची नडसण दवरता, आमी आमच्या मनान शांत रावता, आमी आमच्या मनान कसलेच आळको वा दुबाव हाडिना. पूण आमी जाणो की देवान आमचे मागणे आयकलां म्हणून देखून आमी आर्गां वाखाणणी दिनवास दिता. आनी जितली आमी ती भावार्थान रावता आर्गां आनी वाखाणणी दिनवास दिवन, ते आमचे मागणे आमच्या जिवितान घडोवन येता आनी ताजो फळ, ताजे मागण्याचें फळ आमकां जिवितान मेळटा. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी मागणे करता, देवाचें उतर घेवया. देवाचें उतर आमच्या परिस्थितीन कितें म्हणटा तें आमी पळोवया, ताजे उतराची सजमणी घेवया आनी तें उतर देवाक पडून पोत्तून मागणे करया. आनी जेन्ना ते मागणे केले उपरांत आर्गां आनी वाखाणणी दिनवास दिवन आमी त्या उपरांत फकत सदां काल आर्गां आनी वाखाणणी दिनवास दिवया की देवान आमचे मागणे आयकले म्हणून. आनी तेन्ना आमच्या जिवितान जे मागणे केलां ताजें फळ आनी तें आमच्या जिवितान घडोवन येता. तर आयज भाव भयणीनो, हें करपाक आमी फुडें सरया, देवाचें उतर घेवन आमी मागणी करुया आनी सगळें जें जेजून घडलां तें आमच्या जिवितान आमकां फावो जावपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.